गव्हर्नमेंट लँडाचेर कितल्या गोंयकारांनी घरां बांदले? सिंपल प्रश्न आसा. आयज तो म्हणटा 70 कोण आसा तांकां जातले. 70चे मोकाशे जे आसा ते 70चे मोकाशे ह्या गव्हर्नमेंट लँडान येता काय ना? व्हडलो प्रश्न आसा. 70चे लोकांची घरां जी आसा ही घरां 50 स्क्वेअर मिटर ते मॅक्झिमम 100 स्क्वेअर मिटर आसा. आनी तेंची कुळागरां तेंचे काजू गव्हर्नमेंट लँडाचेर जर आसा तांकां एन्क्रोचर म्हणून लायला. म्हणजे आमच्याच गोंयकारांक गव्हर्नमेंट लँडाचेर एन्क्रोचर म्हणून लायला आनी हे मायग्रंटांक तुमी आयज ओनर करता. आयज ते 70च्या लोकांचे तुम्ही आयज कायद्या प्रमाणे जर पळोवपाक गेल्यार तेंचे घर 100 स्क्वेअर मिटराचे जर घर आसा, घरा सायडीची 2 मीटर जागो इतलो म्हणजे मॅक्झिमम 150 स्क्वेअर मिटर जागो तेंचो रेग्युलरायज जावपाक शकता कायद्यानुसार. जाल्यार त्या लोकांचे आयज कुळागरां आसा, त्या लोकांचे आयज काजू आसा, त्या लोकांचे आयज गव्हर्नमेंट लँडान शेतां आसात. ती शेतांचे कितें? त्या जागेचे कितें? त्या लोकांक ते जागे मेळटले, त्या लोकांक शेतां मेळटली, त्या लोकांक आपली भाटां मेळटली, काजू मेळटले? ना. ते लोक अजून मेरेन आनी फुडें सुद्धा एन्क्रोचरूच म्हणून उरतले. फक्त तुमच्या नांवार जातले ते 100 स्क्वेअर मिटर जागो. ना तुमकां कृषी कार्ड करूंक मेळचे, ना तुमकां गव्हर्नमेंटाची खंयची स्कीम मेळची, ना तुमचे क्रॉप लॉस जाल्यार तुमकां कॉम्पेन्सेशन मेळचें. ही परिस्थिती आयज 70 जाल्ली आसा. आनी हे बीजेपी बोबो मारून सांगता की आमी 70च्या लोकांक लागून हो कायदो काडला, सांग्याच्या लोकांक लागून कायदो काडला. तुम्ही तांकां करून 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 100 स्क्वेअर मिटर जागो दितलो आनी ते सुद्धा 20% फक्त गोंयकार आसा. तुम्ही जर खरे असले जाल्यार हो सरकार जर खरो असलो आणि सारको असलो, हो बीजेपी सरकार, हो विश्वजीत राणे, हो प्रमोद सावंत जर सारखे आसले जाल्यार 70च्या लोकांक त्यांचे जागे तुम्ही त्यांच्या भाटा सकट, त्यांच्या कुळागरा सकट, त्यांच्या जे प्लांटेशन केला त्याच्या सकट तुम्ही दिता आसले. पण ते तुम्ही दिना. तुम्ही कितले दिता? 100 स्क्वेअर मिटर.